दोतोर आयज सकाळी हांगासर केतन भाटीकराक हाडलेलो कशें कितें कंडिशन आशिल्लें पयलीं आनी कितें कितल्यांक हाडलेलें ताका? Patient was brought at 3:32 a.m. with 10 ambulance at our PHC. Patient was not responding. He was diagnosed, and after that we took ECG. It was pregnant, and then we did all the resuscitation measures, but still the ECG was pregnant. So we declared him dead at 3:45 a.m. So what was the cause of death? That we have done the SMLC and sent the informed the Column police station, and the police has taken him for mostly postmortem. इंजुरी बी कितें आशिल्लें तो कशी? Injury been as such मातशें अशें बारीक एब्रेजन्स अशें आशिल्लें पळय आनी टिचर अशें कांय नाशिल्लें. स्नेक बायट कितें म्हणटा पळय तशें कितें तुमी एग्जामीन केल्लें तशें कितें? एग्जामीन स्नेक बायट सांगपाक शकना तें मोस्टली मागीर पोस्टमॉर्टम बट फेस वॉज क्लियर इज वायल तसो हें बीन जाल्लें ब्लूइश बीन तशें कितें? लिप्स मातशे ब्लू जाल्ले आनी खंयच्यान हाडलो खंय ताका? आमचे मंजुरेटान ताका हांगासर कलेक्ट केल्लो कोल्यांच्यान? ते मोलेम बायोडायवर्सिटी पार्क आसा थंयच्यान. ताजे पयलीं खंयच्यान थंय? तेचे पयलीं मोस्टली इन्सिडेंट आनी मोड घड जाल्लो असो दिसता तो घड ना. म्हणजे थंयच्यान थंय हाडून मागीर तुमकां कॉल करून मागीर 108तल्यान थंयच्यान हाडला फ्रॉम बायोडायवर्सिटी टू धारबंदोडा. हय बायोडायवर्सिटी. तेजो कंपनी कोण करतालो ताका? तो फ्रेंड आशिल्लो तेजो. आनी कोण फॅमिली मेंबर नाशिल्ले? खबर ना आनी सो गुड नेम. बालकृष्ण. थँक्यू.